जे हांगासर आसा आणि हांगासर आपले देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा आणि घराघरात वीज कशा पावयली त्याविषयी माहिती उपलब्ध आसा। चोपडे आणि मोर्जे हांगासर ही प्रतिमा तयार केल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांची ही प्रतिमा आणि ह्या प्रतिमेचो विटंबन करपाचो काम कोणी तरी अज्ञानान केल्लें आसा। पंतप्रधानाचो चेहरोच कट केला। त्याच भशेन चोपड्या हांगासर आशिल्ल्या अशाच एका आपल्या प्रतिमेचो विटंबन करपाची जो प्रकार घडलेलो आसा ताचेर कारवाई करपाची गरज आसा। देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या विशयी प्रत्येक भारतीयांक अभिमान आसा, पूण अशें विटंबन करून आपलो राग व्यक्त करप गरजेचें ना। आपले मत व्यक्त करणे पूण एखाद्याचे प्रतिमाच कट करणे आणि मागीर ताचो विटंबन करप योग्य आसा काय हाचोय सवाल आता उपस्थित आसा। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।